प्लास्टिकाचो वापर टाळात आणि सैमाची राखण करात असो संदेश दीत शिरगांव आणि खरपालच्या सरकारी शाळेच्या भुरग्यांनी गावात जागृती रॅली काढली। मिनरल फाउंडेशनाच्या सहकार्यान श्री लयराई देवीच्या जात्रेच्या पूर्वसांजे काडिल्ले हे रॅलीत शिक्षक आणि पालकांनी वाटो घेतिल्लो। या वेळार भुरग्यांनी जात्रेक थाटिल्ल्या स्टॉलावाल्यांक मिळून सुमार 7,500 कागदी पिशव्यो वाटल्यो। या रॅलीत मिनरल फाउंडेशनाचे वैभवी नाईक, चिन्मय केळकर, शिक्षक आणि पालक वाटेकार जाल्ले। बाकी आम्ही कितें करता, जे उरलेले कुसलेले कितें आमचे आसता ते आमी व्हरून न्हंयन उडयता। सो न्हंयन आसता नुस्तें, सो परत आमचे थंयच्यान एक आमचे कडेन दुयेंस येता। सो थंयसर नुस्तें जें आसा तें नुस्तें कोण खाता, सगळीं जाणां आमीच खाता। तो हे न करतना सगळें जे प्लास्टीक आसा, इवन हाडलें सुद्दां प्लास्टीक जाल्यार ते आमी खंय तरी मॅनेज करपाक जाय। सो इतलें सांगपाक सोदता की जर आयज आमी ही भुरगीं जीं आसा तेंच्यांनी आयज हांगासर बऱ्या तरेन एफर्ट्स घेतलेले आसा आणि बऱ्या तरेन आयज खरेंच खुशी जाली की भुरगीं हांगासल्यान सुरवात करता जाल्यार आमी ते पाळपाक जाय आनी आमी खंय तरी तेका सपोर्ट करपाक जाय। हांगा शिरगांव सरकारी प्राथमीक शाळा ते पालक हो आमचो उपक्रम आसा जो 2017 पर्यंत आमी सुरू केल्लो आसा आनी हाच्या मार्फत आमी जी जात्रा जाता तेच्या पयलीं 2 दीस आमी हे सगळ्या दुकानदार आसा पळय आमचे तांकां हे वितरीत करता। हे आमी पर्यावरणाची सुरक्षा जावपाक जाय म्हणून आमी हे उपक्रम सुरू केल्लो आसा। आयज आमकां पळयता की सगळे कडेन प्लास्टीक वापर जास्तीत जास्त वापर जाता आनी घरान सुद्दां लोक भायर सरतना पिशवी आपली कापडी पिशवी कोण व्हरनासतना मागता मुद्दाम शॉपकिपरा कडेन सुद्दां। हे न जावच्या खातीर आमी हो उपक्रम केल्लो आसा आनी ह्यो कागदी आतां पिशव्यो पालकां बरोबर शिक्षकान आमचे जे प्राथमीक शिक्षिका तेंच्यांनी आमकां खूब मदत केल्ली आसा आनी त्या बरोबर आमी हो उपक्रम। पूण अशें आसता की थोड्यान पालक आसा ती सुद्दां विरोध करता की कित्याक करपाक जाय अशें तेंचें म्हणणें आसता। पूण तें न जावच्या खातीर आमी सगळ्या पालक एक जावन हे आसा हे उपक्रम सुरू केल्लो आसा आनी आतां आमी हे घेवन सगळे दुकानदार आसा ते जात्रेक येयल्ले आसा तांकां आमी हे वितरीत करतले। धन्यवाद।